लक्ष्मीकांत पार्सेकारा फाटोफाट शिरोडेचो आदलो भाजपाचो आमदार महादेव नायकानूय बीजेपीच्या आड बंड केला. सुभाष शिरोडकाराक वडोवंक शिरोड्या तो वावुरतलो. बीजेपीत रावपाचें काय ना तें मात ताणें थारावंक ना. संकल्प नंबर 1 की सुभाष शिरोडकाराक खंयच्याय परिस्थितीन घर धाडपाचो हो संकल्प 1 करया. पयलीं एका सकल खेळचो पडटलो. ही एक जबाबदारी आमी घेवची पडटली. हांव त्या विनय तेंडुलकराक एक प्रश्न विचारता. तूं पक्षाचो अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष, तुवें गणेश गांवकाराक कित्याक मत मारली ना, पक्षाक कित्याक मत मारली ना? तुवें गणेश गांवकाराक उडोवपाक कित्याक तेजे विरुद्ध वावरलो? ज्या पद्दतीन 70 कोटी घेवन गेले, ज्या पद्दतीन तुझे कॉलेजीचे जे सगळे इलिगल जे आशिल्ले, सगळे बेकायदेशीर आशिल्ले, ते बेकायदेशीर आसा ते लिगलायज तुका मनोहर पर्रीकरान करून दिले. तुम्ही याचा कंटेस्ट करतले, तुम्ही कशें कितें तुम्ही हे करतले, तुम्ही अपक्ष म्हणून कंटेस्ट करतले काय कशें कितें? ते मागीर टायमार सांगतलो. आज म्हजो स्टँड जो कितें आसा, म्हजो विचार कितें आसा, म्हजो विचार म्हाज्या कार्यकर्त्यां मुखार दवरपाची गरज आसा. त्या कामाक हांवें केल्लो. म्हजो स्टँड पयलो जो आसा की ताका घरा धाडपाचो हो म्हजो पयलो स्टँड. न्ही आमकां उडोवपाचें कारस्थान जें आसा तें विनय तेंडुलकराच्या माध्यमांतल्यान जालें. आनी तेणी जबाबदारी घेवंक जाय आशिल्ली, स्विकारून तेणें राजीनामा दिवंक जाय आशिल्लो. कित्याक बसोन रावलो थंय तो? माजी मंत्री महादेव नायकाची आयज शिरोडा मतदारसंघाची काही कार्यकर्त्यां वांगडा मिटींग जाली. जशी तांणी सांगलेलें की आपले डिसिजन आसा ते कार्यकर्त्यां समोर आपण मांडटलो आनी तेंचे डिसिजनाचेर आपले कितें आसा तें डिसिजन आपण डिक्लेअर करतलो म्हणून. तशें तेंच्या डिसिजना बद्दल ठरलां अशें की खंयच्याय पद्दतीन सुभाष शिरोडकराक डिफीट करपाचो आनी आपली जी फुडली रणनीती आसा ती आपूण मागीर सांगतलो शिरोडेच्यान विवेक प्रभू प्रोडेंटा खातीर.